Levi-Xastr Chapter 2 कोण एकलो सर्वेस्पराक ओरोवाची भेट करूंक सोदता जाल्यार ताणें तो ओरोव पयलो धरून ताचें पीठ करूंक जाय. तातूंत इल्लें तेल आनी धूंप घालूंक जाय आनी तें हाडून आरोनाचे रितीच्या याजनिकां कडेन दिवचें. सेवा करूंक आसा तो याजनीक त्या पिठा तेला धुंपाच्या मिसोलांतलें एक मूठभर काडटलो आनी बेटेची कुरू कशी तें वेदीर उलपायतलो. बेटेचो पोरमोल सर्वेस्पराक मानता. उरला तो वांटो आरोनाक आनी ताच्या पुतांक वेतलो. ती एक भोव पवित्र वस्त कित्याक सर्वेस्पराचेच बेटेंतली ती काडल्या. भाटयेंतलो उंडो जाल्यार तातूंत khomir आसूंक फावना. पीठ तेलान मिसळ केल्ले व्हडले उंडे जावं येत वो फकत तेलाचो शिंवोर मारून केल्ले बिस्कूट उंडे जावं येत. शेगडेर भाजलोलो जाल्यार तो पिठांत इल्लें तेल मिसळ करून पूण khomir नासतना भाजचो. bhettounk व्हरतात तेन्ना तो मुड्डून ताची पूड करची आनी तातूंत तेल ओतचें आनी सगळें भेटोवचें. तो तळ्यार भाजला जाल्यार तेलान आनी पिठान करचो. सर्वेस्पराक bhettounk तो याजनिका कडेन दिवचो आनी हो वेदीचेर वतलो. बेटेची कुरू कशी याजनीक तांतलें इल्लें काडटलो आनी वेदीर उलपायतलो. बेटेचो पोरमोल सर्वेस्पराक मानता. उरलोलो वांटो आरोनाक आनी ताच्या पुतांक वेतलो. ती एक पवित्र वस्त कित्याक ती सर्वेस्पराक भेटयलोल्या खानांतली काडल्या. ह्या ओरोवाच्या भेटांनी khomir आसूंक फावना. khomir वो म्होंव घाल्लें खाण केन्नाच सर्वेस्पराक भेटोवचें न्हय. वर्साच्या वर्सा पोilea पिकाचो ओरोव सर्वेस्पराक भेटोवंक हाडचो पूण हो वेदीचेर उलपावचो न्हय. ओरोवाचे सर्व बेटेंत इल्लें मीठ घालचें. पोilea पिकाचो ओरोव सर्वेस्पराक भेटोवंक हाडटात तेन्ना तो भाजून वो भोड्डून भेटोवचो. इल्लें तेल आनी धूंप तातूंत घालचीं. बेटेची कुरू कशी याजनीक तेल धूंप आसा तो सगळो ओरोव सर्वेस्पराचें खाण कशें वेदीचेर उलपायतलो. देवाचें उतर हें